आयच्या माणकामती कार्यावळींत तुमकां हांव खेरीतपणी माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार दितां. म्हजे बरोबर जुस्तेन फर्नांडीस, तुमी ताका सगळे वळखतात, जायते फावटी तुमी ताका पळयला, पूण आयज तो आपल्या गांवघरा रावला आनी हांगासर रावन आमी थोडे तुमचेशी चर्चा करूंक सोदतात, तुमचेशी भासाभास करूंक सोदतात. म्हज्या दावे वटेन फॅलिक्स फुर्तादो, एक बऱ्यांतलो बरो कलाकार, जो आपल्या भुजांचेर एक वेगळी जबाबदारी घेता आनी तरणाट्यांक मुखार वचपाची वाट दिता. जे भाशेन आदी फुडें जुस्तेनान असली जायत्या जाणांक वाट दिल्या, जायत्या जाणांक हात दिला आनी मुखार गेला. तर फॅलिक्स, तुज्या लागच्यान हांव पयलीं जाणा जावंक सोदतां, तर तुज्या आंगांत हे गूण कशे भितर सरले? भुरगेपणांत जेन्ना आमच्या गांवांत तियात्र जाताले आनी आमी ल्हानूच आसतना भुरगे गांवचे तियात्र कोत्ताले. म्हजो एक बापूल भाव आसलो आग्नेल फेर्नांडीस म्हूण, ताच्या तियात्रांत हांवें पयलें काम केल्लें पायचे त्याग म्हणून. आनी म्हाका तेन्ना हांव भुरगो पूण म्हाका तेन्ना पायचो रोल दिल्लो आनी तो रोल हांवें बरे भाशेन केल्लो. तेच परी कायतान कारवालो अशे जायते जण आमी भुरगे एकठांय जावन गांवांत चादरां लावून, तेन्ना पड्डे कांयच आसनासले गांवांत, तेन्ना चादरां शिंवताले आमी, सूय घेवन शिंवताले आनी ते पड्डे कशे करून लायताले. जावं फोळी बांक काडटाले, कोणागेर हागेर 2 बांक आसात, दुसऱ्यागेर 2 बांक आसात, सो गांवचे सगळे बांक काडून ती स्टेज कोत्ताले आनी हे परी आमी गांवांत भुरगेच ते रोल कोत्ताले आनी हे परी हांव मुखार गेलो. जुस्तेन, तुजे अनुभव सांगता ना? सुरवातीक ल्हानपणी म्हज्या पायन म्हाका एक कांतार शिकयलें आनी ते हांवें चिल्ड्रन्स आवर इस्कॉलाच्या दर एक वर्गाचो कल्चरल प्रोग्राम जातालो, थंयसर हांवें तें गावन दाखयलें आनी त्या कांतरा वयल्यान म्हाका भरपूर लोकां कडच्यान शाबासकी मेळ्ळी. आनी अदी करून त्या वेळाचो आमचो सोंपलोलो पादविकार फादर फ्रांसीस सिकेरा, तो येवन म्हणपा लागलो, पायक सांगपा लागलो, पळय तो तुजेच भाशेन जाला, तुजेच भाशेन कॉमेडी कांतरां म्हणटा. आनी तेन्नाच्यान ती म्हाका पयलो पावल उगडास आसतलो तुका? आसा. आयकात बाबयणानो सी ती नवेच कायदे गायला सरकारान, चेडो चेडू बोज बाजारान, तांकां धरून मारूंक जाय फारान. कायदो म्हजो मोडी तोर, फार मारून कोतोल दुवर, बोन करून दोतोल पिरेत, इलेक्ट्रिचो दितोल बावूर. कायदो म्हजो मोडी तोर, फार मारून कोतोल दुवर, बोन करून दोतोल पिरेत आनी इलेक्ट्रिचो दितोल पावूर. पळय म्हणटच तो आपण तियात्रांनी कॉमेडी कोत्तालो म्हणटच ताका ही कॉमेडी कांतरां बरोवंक सोंपें जातालें. हय. आनी कॉमेडी कांतरां तो बरयनासलो, FX लॉर्ड म्हूण आमचो एक खडेगन कलाकार, जाणें जायते तियात्र बरयले आनी तियात्रांतली 21 कांतरां तो घडटालो. FX लॉर्ड फ्रांसीस झेवियर हो आमचो बरो तियात्र बरोवपी, दिग्दर्शपी आनी कांतरां तर ताका सांगूंक नाका आसली. बरो वेवसायीक माचयेर तर गेलो जाल्यार तो आयज तेगे नांव उरता आसलें, पूण तेजेर भाशेचेर कोणें उगडास करूं ना आनी तो काळोखान उरलो. खूब हांव शीण कोत्तां ह्या वेळार. खरें म्हटल्यार तियात्र अकॅडमीन असल्या मनशांचेर उजवाड घालपाची गरज आसा, कारण तांचो जो वावर आसा, तुजे सारके जे मनीस आयज तांचो वावर जाणात, तांच्या कडल्यान भासाभास करून हे हो डेटा हो सगळो एकठांय करून जे फुडली पिळगी आमची आसा तांच्या पासत दवरूंक जातालो. आयज 125 वर्सां मनयतात, त्या सोम्यार तरी त्या निमतान तरी हो वाव सोदून काडपाक जाय. हे जे आयज आमकां सांगेर आहाय थोडी भोव म्हाका म्हायती आहा, कित्याक चडशे तियात्राची एसायो रिहर्सल आमच्या घरान मारताले म्हणटच म्हाका ती लागींच्यान आहा. आनी म्हजो पाय फ्रांसीस त्या तियात्रांनी सामको खडेगान भार घेतालो. स्टेज मॅनेजमेंट सगळो आख्खो तो पळयतालो. आपणान शिंवपाचो वेळ पिड्यार करून शिंवपाचो सोडून तो पड्डी बांदपाक वयतालो आनी आख्खी मांडावळ तो करतालो तियात्राची चडशी. आनी प्लस तियात्रान वाजयतालो, मॉर्निंग स्टार बँडान बेंजो वाजयतालो. असो तो एक गुण आमच्या आंगान. फॅलिक्स, त्या उपरांत हालीं काळाचेर तुका हांव पळयतां एक कॉमर्शियली तूं ह्या मैदानार देंवलो, तर तुका थोड्या तियात्रांचो उगडास आसतलो? कमर्शियली म्हटल्यार हांवें आमचो कोलवाचो कॉमेडियन आंबे हाच्या तियात्रांनूय काम केलां. चेडवां ती गाडवान त्या तियात्रांत काम केलां. मागीर फुडें हांवें चडशें कमर्शियल करूंक ना. आमच्या वाड्यान गांवांत तियात्र जातात, आमच्या सांग्यार जायते तियात्र बरयतात. आमच्या गांवांतूय वर्साच्या वर्साक फेस्ताक, आमच्या फुरसाच्या फेस्ताक तियात्र जातात. कोस्तांश्यो मास्करांचो चडसो होच आमच्या
एप्रील मे म्हयन्यांत तियात्र जाता तातूंत तो तियात्र बरयता आनी तितून हांव म्हजी भुमिकाय कोत्ता आनी म्हजी कांतारांय म्हणटा. सो हे भाशेन सांग्यार गांवांत जेन्ना तियात्र जातात ते म्हाका कांतारां म्हणूंक आपयतात कोणूय डायरेक्टर जाल्यार. हय त्या भायर तूं फादराच्या तियात्रांनी वय वय आमचो फादर तादेव डिसिल्वा जेन्ना तो वाडे गांवांत आसतालो तेन्ना ताणें कॉरेजमाच्या काळार कॉरेजमाचें तियात्र बरोवंक सुरवात केलें आनी ताच्या सुमार 5 कॉरेजमाच्या तियात्रांनी हांवें म्हजी भुमिका केल्ली आसा. सो ह्याय वर्साक ताचो कॉरेजमा तियात्र भायर सरपाचो आसा. ताणें म्हाका आदींच फुडें सांगून दवरलेलें आसा फेलिक्स तूं रेडी राव स्क्रिप्ट रेडी आसा म्हण. खरेंच आनीक हे फादर तादेव आनीक रुजार हांच्या रुजार लयता हाजोय आमी आतां उगडास कोत्ता कारण हे दोगूय एकठांय आयल्या उपरांत कितें तरी पिकावळ ते कोत्तात म्हणजे आमचे तरणाटे तातूंतल्यान मुखार सरतात आनी आयज तातूंतले थोडे कलाकार जे भाशेन ऑल्वीन आयज खंय तरी मुखार वचत आसा. हय सारकें. ही आमची गिरायस्काय सारकें. फेलिक्स कार्यावळ मुखार वता आसतना तूं एक कांतार म्हणचो ना म्हणटा एक कसल्या कामाक ते फाटी नासले सदांच आसतालेत मुखार वार पुर्वजांचो सांबाळटालेत आपल्या तकलेर घेवन भार कसलोय धंदो ते कोत्ताले देवाक करून नमस्कार बायल भुरग्यांक आपल्याक पोसताले जावन निजते गोंयकार आतां वावर धंदो दिला सगल्यांनी सोडून बोटी लंडन वचोंक सोदतात एसएसीच करून दुडवाचें वारें लागलां रावनात ते मात पूण देखून हाचो फायदो काडला बायले गोंयान येवन. लागींच्यान कारण म्हाका दिसतालें की हे म्हजेच गांवचे भाव भयणी म्हजीच गांवची भुरगीं तर हांचे बरोबर हांव कित्याक आसचो न्हय. ही उलयता आसतना एक वेगळी खुशालकाय वेगळी स्फूर्त येता आनीक हे स्फूर्तीन आमी मुखार वता कारण आमी तिगूय आज परत गांव भाव एकठांय जाल्यात आनीक खरेंच जुस्तेन तर कॉमर्शियली जेन्ना तूं न्हेसतालो कॉमर्शियली तुका केन्ना योग जालो ह्या तियात्रांनी उडी मारूंक. हांव पयलीं एकांकिका बरयतालो आमी जायते एकांकिका कॉम्पिटिशन स्पर्धेक सादर करून पयलीं नाम जायते बेस्ट डायरेक्टर बेस्ट रायटर अशें जायते इनाम मेळयले. ते उपरांत विन्सेंट डिसिल्वा आमचो आतां सद्याक तो जज आसा तेणें सुरवात केली बेनूल आशा निराशा जीण अशी समजली ह्या नाटकांनी हांवें भरपूर आतां जायते जाणांक समजलें की विन्सेंट डिसिल्वाय एक तियात्रिस्ट एक बरोवपी सारको. आमच्या गांवांत जायते बरे बरे किल्लोन गेल्यात आनी तितून आमचो आलिशीन सांगे होय बरी भुमिका करतालो बेस्ट एक्टर घेतालो पूण कांय भलायकी प्रश्न जालो आनी तो फुडली वेवसायीक माचयेर पावलो ना. बरो कलाकार. तुजी वेवसायीक माची तुजी वाटचाल. हांव जेन्ना एकांकी नाचतालो तेन्ना प्रेमानंद लोटलीकार जायती स्पर्धेन परिक्षक आसतालो तेणें मागीर ती कला पळयली म्हज्या आंगांतली गुण पळयले आनी एक दिसाक तेगेलो एक कलाकारान ताका कितें तरी फावना जालें आनी फुडल्या आयताराक तियात्र आसा म्हणल्यार आयज आयताराक तो आमगेर येयलो आनी त्या वेळार म्हगे काजारूय ताल्लो आसले आनी तेन्ना हांव घरा पेंड मारतालो. घरा येयलो आनी म्हणपा लागलो फुडले एका तियात्रान तुका आहा आपण चान्स दिता रुपणे हांवें ऑन द स्पॉट स्विकारलें आनी तेगेलो रुपणे ह्या तियात्रांतल्यान 23 मार्च 1989 वर्साक हांवें सुरवात केली. हांवें 27 वर्सां क्रॉस जाली हे कोंकणी मालकाचे तियात्र माचयेर आसा. हय खरेंच जुस्तेन हो तियात्र पालकाचेर आमी जेन्ना न्हेसता एक कॉमर्शियली वेता तेन्ना आमकां आमचें सगळो वावर जे भाशेन तुवें म्हटलां तुजे काजाराची सगळी तयारी चलताली तरी आसतना तुका ताणें आमंत्रण दिलें असो हो पालक ज्या वेळार आमच्या घरांत कोणें सोंपलो जाल्यारूय आमी ह्या तियात्राक असलो प्रसंग म्हजेरूय आयला. म्हजो बापूल भाव स्वर्गेस विन्सेंट फेर्नांडीस हो तियात्रांनी वाचतालो बॅरीन काम करतालो पुलीस बँडान थिंगा तो आमचो तियात्र गेलो जाल्यार 2-3 फावट तेणें तियात्र बॅरीन गेलो तेन्ना तेणें बेज गिटार वाजयलां तियात्राक तो वाचतालो पुलिसे ड्रेस घालून येतालो एक वेगळी उमेद दिसताली तेन्ना आनीक तो येयलो तो तियात्र वाजलो पूण अकस्मात मारेका दुयेंसा सांपडला आनी तो सोंपलो. तसोच म्हजो अंकल केजी ताका कायतान मिलार फेर्नांडीस ताका केजी म्हणून वळखताले तेणें जायते आल्फ्रेड रोजाची
क्रिस पेरी बरोबर म्युजिकल शोआन गोंयांत येयला. आल्वारीस ताका स्पेशली बॉम्बे सान आल्वारीस ताका गोंयांत हाडटालो, ओन्ली ड्रमर, आनी तो ड्रम वाजतालो ते तेगे तियात्रांनी. आनी अश्यो आल्फ्रेडोचे जायत्यो रिकॉर्ड चडश्यो ताणें वाजयले. बॉगलांड पिक्चर हें तेगेलें ड्रमींग, तेजे सारकें ताजी उदाहरण घेवपाक मेळटा. हांव म्हणूंक सोदतालो की असले जे इन्सिडेंट जातात तेन्ना कोणी मरता तेन्ना आमकां तियात्राक फर्स्ट प्रिफरन्स दिवचेंच पडटा, आमकां मेळचेंच पडटा. तेन्ना म्हजो कजन तो एक्सपायर्ड जालो. तेजे सिमतोरी नांव मरण पुल्ला, माती गायल्या, आनी हांव प्रिन्स जेकबाच्या तियात्रान नाचपाक कोरगांव गेला. आनी जितले हांव स्टेजीर म्हगे पाठ कोत्तालो, येतालो, बसतालो, सेपरेट बसलो हांव, येतालो आनी फुगार जावन रडटालो. आमकां तें एक सॅक्रिफायस हे तियात्रिस्तपण, हे तियात्रिस्तांचें जिवीत. फेलिक्स बाब, ज्या तरणाट्यांक तूं हात दितालो, ह्या तरणाट्यां वयर तूं कांयच सांगचो ना? म्हटल्यार सद्याक आमी तरणाट्यांनी मेळून एक उदेंतेची किरणां म्हण एक संस्था घडोवन हाडलेली आसा. गेल्ल्या वर्साच्या मार्चाच्या म्हयन्यांत 2015 ह्या वर्साक ती आमी घडोवन हाडली. आनी आमी सुमार 17-18 तरणाटे ह्या संस्थेन मेंबर आसा. आमची ती रेजिस्टर आसा, सोसायटीक रेजिस्टर आसा. सो गेल्ल्या वर्साक आमी सांग्यार इगोर्जे लागीं ऑल गोवा कोंकणी कांतार कंपिटिशन दवरलेलें. आनी ह्याय वर्साक आमी सांगेच्या बस स्टँडार ऑल गोवा कोंकणी कांतार कंपिटिशन दवरलेलें. आनी ह्या स्पर्धेक आमकां गोंयच्या सगळ्या कंपिटिटर्स भरपूर मेळ्ळे. आनी आमी सुमार 22 जाण आमी सिलेक्ट केल्ले. सुमार 70-80 येताले कंपिटिशनाक भाग घेवंक. तितूंतले सिलेक्ट करून आमी 20-22 दवरतात फायनल. आनी जी आदली कांतरां जी थोड्या लोकांक आयकूंक पासून ना, ती आयकून लोक इतलो खुशाल जाता आनी उमेदीन बसता की तांकां तांचो आदलो उगडास येता. जी कांतरां तांकां खंयच आयकूंक मेळना. आतां रेडिओ आसा, पूण रेडिओचेर ती कांडला ओवळां येनात आनी कोणूच आयकना. लोकांक पळोवपाक आयकूंक टायम ना. लोकांक मातशें टीव्हीचेर दिसता तेंच पुरो जाता. सो आयकूंक टायम ना. सो ह्या उदेंतीचे किरणां वरवीं आमी तरणाट्यांक मातशें दितात, जांकां त्यांच्या आंगात कलाचे गुण आसात ते तांच्या भायर काडूंक आमी ही कॉम्पिटिशनां घडोवन हाडटात. हय, म्हाकाय उगडास आसा. हांवूय दोनूय कॉम्पिटिशनाक तुज्या बरोबर आसा. आनीक जो निमाणो म्हणजे दुसरी जी सर्त जाल्या, ह्या सर्तीन उलपटी घालून लोक आसलो. म्हाका दिसता सांगेच्या इतिहासाक खंय तरी बरोवन उरपा सारकी गजाल. हय, कारण इतलो लोक खंयच्याच म्युजिकल शोआक जावं खंयच्याच असल्या कार्यावळींनी हांवें लोक पळोवंक ना, कारण ह्या लोकांक आपोवन हाडूंक ना. ह्या वर्साक मायाच्या 17 2016 वर्साक आमी हो कांतार कंपिटिशन दवरलेलें बस स्टँडार. सो आख्खो फूल बस स्टँड भरलेलो आनी इतलो लोक इतलो उमेद जालो. म्हाका नाचपाचो आयला जोरू, 1 3 4 नाचया आमी खूब आसा. काजार जावं कासा बरो चलो, आगो बारचोली आमचो कोत्ता उलो. आमच्या आतान परत दिले तशेंच 19 डिसेंबर 1960 एक वर्सा कितें जालें. पोर्तुगेजान धांवडावन गोंय आमी आमच्या ताब्यान केलें. साऊंड सिस्टम हय, एकदम बरी आसली. म्हाका चुकलो. पयले वर्साक आसलो. तुवें म्हजो सन्मान केलो थिंगा. म्हाकाय बरें दिसलें. बाकी एक कलाकार, एक ल्हानसो कलाकार स्पेशल इन्वायटी म्हूण इन्वायट. हे म्हाका दिसता आमच्या ऑडियन्साक एक आमी उस्कायले म्हणटच म्हाका दिसता तांतली एक 2-3 कांतराच्यो 4-4 वळी आमी लोकांक दाखोवया आनी मुखार या.
ब्रिटिशांनी आमचे इंडियेचे काते आमच्या हातान परत दिले तशेंच 19 डिसेंबर 1960 एक वर्सा कितें जालें आणि मातशें मुखार या तुजे कमर्शियली जायते तियात्र जाले जायते 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 मातसो गल्फाची जावं परदेसाची थोडी भोंवडी आसा ताचेर आमकांय भोंवडोन हाडटना गल्फ भोंवडी म्हणल्यार गल्फाक हांव चोवपा फावटी पावला 1993 94 96 2003 2012 आनी 2014 आनी आतांय वचपाचो आहा देवान सगळें बरे भशेन केलें जाल्यार चडशे वचपाचे आसात आनीक दुसरें म्हणल्यार मागीर फर्स्ट टायम लंडन गेलो 2014 सॅमी टावरिसाच्या आपल्या भुरग्यां सांगाताय ह्या तियात्रा वरवीं थंयसर त्या तियात्रान भुमिका बरी आसली आनी लोकांक ती भरपूर आवडटाली आनी ह्या भुमिके खातीर म्हाका बेस्ट एक्टर जॅक सिक्वेर मेमोरियल एवॉर्ड मेळ्ळो 2011-12 ह्या वर्साचो आनीक मागीर आमी लंडन 3 शो केले 2 स्विडन केले एक वेमली केलो आनी लोकांचो प्रतिसाद सारको बरो आसलो मागीर 2014 परत आमी लंडन गेले ती तिका सांडलेली सॅमी DYSP सॅमी टावरिसाचो तियात्र घेवन ताकाय बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आनीक एक खुशालकायेची गजाल म्हणल्यार होच तियात्र पयलीच फावट गोंयचो पंगड घेवन सॅमी टावरिस अमेरिकाचो टूर करून आयलो अमेरिकाक पावले थंयसर पावतकच तूं जाणा स्वर्गार पावल्या सारकें जालें पूण हें सगळें करपा फाटल्यान एफी टावरिस ताजो पूत ग्लॅडस्टोन टावरिस आनीक ताच्या गोच्च्यांनी भरपूर वावर केला भरपूर कश्ट घेयले आनी तितून म्हजोय बावजूजी आहा तेणें हॉस्टन टॅक्सास हिंग शो जाला तेज्या हानार आपणे भुजाचेर हें घेवन तेणें तो वावर फुडें वयलो आनी तांकां आदार केलो जायतो आनी तशें जायते गोंयकार भावांनी आदार केलो आनी एक रिकॉर्ड असो जालो तो तियात्र पयली पावटी अमेरिकेक पावलो ती तिका सांडलेली आनी तेच पर त्याच तियात्रान हॉस्टन टॅक्सास हांगा म्हजो धाकटो भाव केजे हाणें ड्रम वाजयले जुजे मदलो भाव हेणें कांतार म्हणलें आनी तिसरो हांव जुस्तिनो फर्नांडीस हाणें एक्टींग केलें हो एक रिकॉर्ड तीग भावांचो अमेरिकेक म्हणजे गोंयांत जो रिकॉर्ड करूंक ना तो तुमी अमेरिकेक केलो दुसऱ्या मोदेंच मातशें आडखळ हाडटा कोण तरी म्हाका म्हणटाले की सॅमी टावरिस एक DYSP म्हणजे पुलीस ऑफिसर देखूनच ताचे तियात्र कोणूय वतात पूण आतां तुजे उद्देशी तांकांय समजलें आसतलें की ताच्या कुटुंबान जायतो भार घेतला जायतो तोकस घेतला देखूनच तो तियात्र पावला आनी दुसरें कितें म्हणटा ते जायत जाण आहाय जायत जाण आमगेले तियात्र कितलो बरो जालो आख्खो एक तियात्र धर खंयचो एक तियात्र धर तो बरो जालो पूण आमचे कांय कलाकारांक तियात्रिस्तांक एक संवय आसा येदें अशें कितें चुकता तें वयर काडपाचें आख्खो बरो जालो तें कोण उलयना बारीकशी सादी चूक सादी एक ल्हानशी चूक व्हडलो ताचो दोंगर कोत्ताय तें जावपाक उपकारना पूण सॅमी टावरिसाचो तेगे तियात्र बरोवपाची ते उंच दर्जार उरता तियात्र बरोवप हें सारकें तेगे बरो बेस्ट आनी तो कसली तयार कोत्ता जाल्यार बरी आदी कोत्ता मागीर कित्याक रागान तोडून दोगायलो ह्या तेंपा जोगडी बायल म्हणटा गोवाक रीत मारी लागीं कालू उलोयलो कसो युरोपी आमकां लागला रे वसो हो आख्खो संवसार जावन गेला पिसो फेलिक्स म्हाका दिसता तुज्या कार्नवालाचेरूय नदर मारया आमी कारण कार्नवालाच्या खेळांच्योय 3 दिसां मध्ये 50 अधिक शो जातात हय खरें म्हणल्यार हांव 2000 वर्साक ह्या वर्साक ताना हांव खेळ तियात्रान खेळान कार्नवालाच्या खेळान भायर सरलो आमचो गांवचो एक बरोवपी आसा झेवियर देसांगे ताका सुमार म्हाका दिसता 22-23 वर्सां जालीं
आनी हांव 2000 वर्सा ह्या वर्सासून कंटिन्यू त्याच्या खेळ तियात्रान काम करता. मदें एक वर्स 2014 हांव नासलो, हांव केजी दे कुर्तोरी ह्याच्या खेळान आसलो एक वर्स. पूण हांवें सुमार आतां सगळीं मेळून 16-17 वर्सां कार्नवालाच्या खेळ तियात्रांनी आमी भाग घेतला. आनी कार्नवालाक 3 दीस पयलीं दिसता कार्नवालाक हांव वेचना अशें दिसता, पूण जेन्ना कार्नवाल लागीं पावता तेन्ना अदीक उमेद वाडटा आनी वचोन दिसता. आनी लोक जो कार्नवालचे खेळ आमचे पळयतात, चारूय सायडीन पुसलेले आसतात, ते आमकां उमेद हाडटात. तेन्ना आनीक उर्बा येता आनी काम करूंक आमकां आमची उर्बा वाडटा. तर ह्या खेळांचे अनुभव म्हणजे झेवियर दास सांगे आमच्या कार्यावळींतल्यान तो आयला. ताणें आपले थोडे अनुभव सांगल्यात. तरी आसतना ताचे बरे गुण तूं सांगशी? ताचे बरे गुण म्हणल्यार ताचे बरोवप बरें आसता. स्क्रिप्ट जी आसता जी क्लियर आसता, डायलॉग आसता तितून. हांवें जायते फावटी पळयलां, दुसऱ्या तियात्रिस्टांच्या हितून काम केलां, पूण हाची स्क्रिप्ट जी आसता जी क्लियर आसता आनी तुका गमता. चडशे ताचे हातून बदल करपाची गरज आसना, पूण जायत्या तियात्राचे जे स्क्रिप्ट आसता तितून बदल करपाची गरज आसता. पूण बाब झेवियर दास सांगे हाच्या स्क्रिप्टीन म्हाका दिसना कितें बदल करपाची गरज आसता म्हणून. आनी जेन्ना तो नवे नवे कलाकारांक हाडटा तेन्ना तो तांकां बरें डायरेक्शन दिवंक पाशेंस घेवन काम करता. रोखडोच नाका अशें भायर उडयना, तांकां सांगता बाबा तुजें हे भाशेन जावपाक जाय, अशें जावपाक जाय, अशें जावपाक जाय. तेन्ना ताका भरपूर पाशेंस आसा. सो तो पाशेंस घेवन तांकां तांचें एक्टींग वयर काडूंक वावुरता. हय, पाशेंस घेवन तांचें एक्टींग वयर काडूंक वावुरता. आनी पाशेंस काडूनच ही चलचित्रां तयार जातात. म्हणटच चलचित्रांचो थोडो अनुभव आमकां तूं दितलो. चलचित्राचें म्हणल्यार मोरियाद बॉनिफासियो डायस हाचे तियात्र मोरियादान हांवें बारीकसो रोल केल्लो. ते उपरांत अमर सावंताच्या फिल्मान एक दीस हातून केलो. मागीर जॉयबिनाची VCD फिल्मान फ्रेंडशीप, मागीर पायरसी तुगेलो झेवियर दास सांगे हाची तुमकां विश्वास आसा. मागीर अशी जायती आनीक पाद्री फ्रेंच जगबाचे पाद्री चलचित्र काडलेले, त्या हितून मेन पाद्रीकाराचो रोल केला. जायत्याने तो काडलो. आनीक आतां सद्याक वॉर ऑन पिक्चर चलता गेले आमचे मौजिन ट्रावासो, तितूनय म्हजी भुमिका आहा. म्हण पळयला ते लोकांनी म्हाका वाकाडला भुमिका बरी जाली म्हण. आनी अशी जायती आनी फिल्मां आहाय. आजुनूय कोण स्टॉकहोम म्हणून एंटनी दे बेतालबाती, मागीर जेसन डायसाची 2 केले. मागीर वेलेरेन वाज लंडन आसता तेजे एक पिक्चरान काम केलां. मागीर सायमन गोन्साल्विसाचे बरोवपी दिग्दर्शपी. मागीर अशी खरें म्हणल्यार बरोवपी दिग्दर्शपी हे एक बऱ्यांतलें बरें पिक्चर. हय, तितून कितें दाखयलां जाणटू, हांव आडेचो बरोवपी आसता आनी ओरिजिनली पड्ड्या फाटल्यान आसता. तो म्हाका बरोवन दिता, तियात्र तो बरोवन दिता आनी हांव दिग्दर्शपी आनी बरोवपी दिग्दर्शपी म्हणून हांव लोकां मदें शायन जाता. तियात्र हिट. म्हाका गल्फाक वताय आनी लंडन वताय, सगळे वताय, पूण तो बाड हिंगाच आसता. पूण जेन्ना एक इनाम म्हाका मेळटा, जेन्ना निमाण वखदार म्हाका इनाम दिताय न्हू बरो बरोवपी म्हूण बरोवपी, तेन्ना हांव तें क्लियर करता लोकांचेर. हें तियात्र हांवें बरोवन हांवें म्हगे मिस्टेक मानून घेता आनी हर बरोवप्याक हांव मिस्टेक हाडटा आनी तेच्या हातीन तो इनाम दिता. दुसऱ्यान आतां आमच्या मदें तियात्र बरोवपी जायते जाण आसात. बरोवपी आनी दिग्दर्शपी म्हणून नांवां घेवपी जायते जाण आसात. ते त्या जे बरोवपी दिग्दर्शपी सायमन गोन्साल्विसाची ही जी कॅसेट आसा, हें फिल्म आसा, हातून जें दाखयलां ते भाशेन आमच्या ह्या पालकाचेर जावं येता काय? जाता, जायते जाण सांगता तें जाता. पूण खरें जें हांवें बरयलां तें फाल्यां तो हांवें बरयलां म्हणटलो? ना ना ना, अशें म्हणपाक थोडे आहाय, भोव थोडे मानून घेवपाक भोव थोडे. म्हजे हिशोबान जाल्यार कोण बरोवपी आसा तेका आमी फावो तो मान दिवपा जाय. बरोवपी म्हण घालपाक जाय. दिग्दर्शपी म्हणटा तुजें नांव घाल, तेका लिपय नाका, तेका काळकोन तेगे वाव लिपय नाका. पूण आमगेले कितें जाताय, थोडे लाचार आसताय, परिस्थिती प्रमाणे ते पयशे घेताय आनी ते तुका बरोवप करून दिताय. थोड्यांक ती देवान आत दिलेली आसना. सो थोडे आपण दुसऱ्या लागीं घेता. थोड्यांक बरोवपाची, कांतरां घडोवपाची ती देवान दिल्ली आर्ट आसता. सो तांकां म्हणपाचें जमना, एक्टींग करपाचें जमना, सो तेंच्या कडच्यान दुसरे घेतात. हय, खरें म्हटल्यार ही ट्रान्सपरन्सी उरली जाल्यार आमच्या तियात्रिस्टपणाक 125 वर्सांच्या इतिहासाक खरो अर्थ येतलो. ते सगल्यांनी बेश्टेच
म्हाकाय भरपूर बरोवपाक तांक आहा पूण म्हाका वेळ मेळना आनी हांव बरोवपाक पावना कित्याक आदीं हांवें वन एक्ट बरयलें प्रायजीस घेयले जाल्यार ते इंटरवर्ड ड्रामा कॉम्पिटिशन केलां तितून वाडवाड्याची हें जालां पिसो म्हण एक हांवें नाटक बरयल्लें ल्हानशें ताका फर्स्ट प्रायज मेळ्ळो तशें अशें प्रायजीस जाय बेजबाबदार मुगे एकांकिका कळटा का आख्या गोंयभर गाजली अशें बरोवपाक अमर बाबू अमर रहे ही एकांकिका पॉलिटिकल हेजेर बसयली पॉलिटिशियन केस करून लोकां मदीं फुडें घालताय आनी लोकां चाळून घाताय ते हेजेर आसली अशें करून हय खरो म्हणल्यार जो बरोवपी जो आपली तांक लावन जी बरोवप करता ताका ताचो रेस्पेद आसोंकूच जाय तुवें म्हज्या उतराक पाळो दिलो जुस्तेनान तुका सांगात दिलो आनीक आयचो हो एपिसोड आमी लोकां मुखार हाडलो प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव तुमकां काळजांतान देव बरें करूं काय देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमच्या असल्या बारीक कलाकारांक तुमी प्रुडंट मिडिया उदेशी लोकां मुखार हाडलो म्हणून तुका चड देव बरें करूं म्हणटा दुसऱ्यान एक महान खेळगडी खरेंच आयच्या सोबे मजार हांव तुका वाखाणटा आनी तुका चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा तुकाय देव बरें करूं आनीक एक वेगळी खुशालकाय भोगता तूं म्हजो गांव भाव आयज ह्या प्रुडंट मिडिया वरवीं तूं आख्खो संवसार भोंवता हांवूय थोडो भोंवला आनी म्हजे फाटल्यान आतां तूं भोंवता ही ओदी खुशालकाय आनी अशेंच आमचे हेरूय आमचे गांव भाव जितले जितले मुखार वयताय तितले आनीक खुशालकाय भोगता आनी जाय जाणांक हांवें आमचे मुखार व्हेले तियात्रा माचयेर तांकां पावयले आनी मुखार घोडी दिसलें जाल्यार हांव तांकां अवश्य वतलो आनीक तांकां नवी दिशा दाखयतलो खरेंच हांवें सुरवातेकूच ह्या कार्यावळीक सुरवात करता आसतनाच म्हटलां की माणकुल्याक आदार दिवन माणकुल्याक मुखार वचपाचें काम हांचे कडल्यान आयज जायत आसा म्हणटच तुमकां देव बरें करूं म्हणून आयची मणकामती कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां पळयत रावात प्रुडंट मिडिया आदिवस